दिव्यवाणीच्या वीक्षकांक मुझे नमन। जेजूच्या 12 शिसांपैकी सांत पेद्रू एकलो। तो आपोस्तलांचो मुखेली आसलो। ताच्या जिणे विशीं आमी नव्या सोल्यांत विशेश जावन सुवार्थेनी आनी तशेंच धर्मदूताच्या कृत्यांनी वाचलां। उपरांत ताच्या मिसां विशीं थोडे संप्रदाय आसात। तो अंत्योकाक गेलो आनी थंयसर तो पयलो बिस्प जालो। उपरांत रोमांत दोगदोणी आयिल्ल्या वेळी तो रोमाच्या क्रिस्तांवांक आदार आनी प्रेरण जालो। हें सगळें वापुरबायेन सांत पेद्रू जेजूचो आपोस्तल म्हणल्या ह्या ल्हान फिल्मांत शॉर्ट फिल्मांत आमी सादर करता। सांत पेद्रूचो पात्र खेळटा विवेक वालेन्सिया। हाच्या पयलें ताणें सांत पावलाचो पात्रय सादर केला। हें वापुरबायेन कॅमेरा मुखांतर आनी हेर सवलत्या मुखांतर आमकां रुपीत केलां। श्री अनुपम फर्नांडीस आनी श्री अविनाश फर्नांडीस। श्री विनोद गंगुळीचे हे दोग पूत तांच्या बापायचो वावर ते उंदरितात। तर आतां येया आनी पळया सांत पेद्रूची जिणी। अपुरबायेचें ल्हान शॉर्ट फिल्म सांत पेद्रू जेजूचो आपोस्तल। हांव सिमांव पेद्रू। हांव गांवांत बेतसैदा आसो। म्हजो बाब जुआंव, आवय जुआन्ना। हांव नफ्ताली कुळयेचो, वृत्तेन पागी। म्हज्या बापयक दोणी आसात आनी मासलेचो वयवाट आसा। म्हजे भावाचें नांव आंद्रे। म्हजें कुटुंब मध्यम वर्गाचें। तशें आसता कांय उणें नातल्लें। आमकां जुदेवांक वावरा विशीं लज ना। आमच्या समाजेंत वावराड्यांक मान आसुल्लो। आमचे नियमशास्त्रच हे विशीं आमकां शिकयता आनी हर एकल्यान एक न्हय एक काम करूंक फरमायता। आमकां जुदेवांक आमची आवय आमची पयली शिक्षकी। तिणें म्हज्या काळजांत देवाचो मोग आनी सुरविल्ली मागणी शिकयली। सिनगॉगाचें शिकाप सुरू करता पर्यंत तिणें म्हाका धार्मीक कायदे आनी किर्तनां गावंकी शिकयलें। म्हज्या बापयन म्हाका मोइजेचीं 5 पुस्तकां शिकयल्लीं। म्हजो बाब एक धैर्यादीक पागी। जेबेदेव ताजो इश्ट। ते दोगी मासली पागूंक गेले तर रासभर मासली खंडीत। म्हाका आवय बापयन घरांत सुरू केल्लें शिकाप सिनागॉगांत राब्बींनी मुखारलें आनी म्हाका पवित्र पुस्तकाची संपूर्ण वळख दिली। जुदेव चल्यांक सिनागॉगाचें शिकाप म्हत्वाचें, कित्याक आमचो धर्मी दादल्यांचो। हांवें ल्हानतोनू जेरुझलेमा आनी देवाळा विशीं जायतें आयकल्लें, पूण देवाळाक वचूंक जाय तर 12 वर्सां बोराजें आसलीं। देखून 12 वर्सांक राखतालो। शेकीं 12 वर्सां भरलीं आनी म्हज्या बापयन म्हाका जेरुझलेमाक आपोवन व्हेलो। जेरुझलेमाक वचूंक आसा म्हणटना हांव संतोसलो आनी जेरुझलेमाचें देवाळ पळोवन अजाप जालो। जेरुझलेम शहर निजायकी भोव सुंदर आसलें। जेरुझलेमांतावन फाटीं येतस मासलेचो वयवाट। म्हाका म्हज्या बापयन दोण सोलूंक शिकयलें आनी क्रमेण मासली पागची कला
वर्सां पाशार जाली, प्राय सडली. एका कफरनावाच्या सल्ये लगीं म्हजें लग्न जालें आनी कुटुंबा जिवीत सुरू जालें. पूण म्हजें नशीब खोटें. म्हजी पत्नीण तिच्या प्रथम पुताक जल्म दितना अंतरली. भुरगीं अंतरलें. त्या दिसा थावन म्हजी जिणी पोखळ दिसली. पूण हांव निराशी जालो ना. म्हजो वावर म्हज्या भावा सांगाता मुखारलो. आनी तितल्यार जेजू नजरेना विशीं आंद्रेन म्हाका सांगलें. तो ताका येदोळूच भेटुल्लो. ताणें ताजो अनुभोग सांगलो आनी तोच मेस्सिया म्हणून तो धैर्यान म्हणा लागलो. तो जेजूक खुद्द भेटुल्लो आनी 2 दिसांनी तोच जेजू म्हज्या समकार. जेजून आमकां पळोवन म्हणलें, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचें पागी करतलो. जेजूचें मुखामोळ प्रकाशतालें. ताचीं उतरां भोव स्वादीक आशिल्लीं. हांवें म्हजी 2 जाळां सांडल्लीं. हांव ताच्या मुखार आशिल्लो. म्हज्या वंठातावन उतरां सुटलीं नात. थोड्या वेळान तो म्हणालो, तूं जुआंवचो पूत सिमावन न्हय? तुका ह्या फुडां केफास म्हणजे पेद्रू वा खडाप म्हणटाले. ताणें म्हाका नवें नांव दिल्लें आनी म्हजें मिसांवी स्पश्ट केल्लें. म्हज्या काळजांत संतोशाचे उमाळे वळ्ळे. एका वाटेन हांव अजाप जाल्लो आनी आनेका वाटेन हांव आनंदान फुल्लो. ह्या मनशा पासत हांव कितेंय करूंक तयार म्हणलें म्हज्या मोतींत आयलें. पूण तें उतरांनी वळ्ळें ना. दीस पाशार जाले. ताणें हेर शिसांक विंचलें आनी म्हाका तांचो मुखेली केलो. जेजूक म्हजेर पात्योणी आशिल्ली. एक दीस लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा आनी तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात अशें जेजून आमकां सवाल केल्ल्या वेळी तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हूण हांवें जाप दिल्ली. तेच घडये जेजून म्हाका सांगलें, पेद्रू तूं खडाप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतालो. हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो साव्यो दितलो. जेजू वरवीं म्हज्या जिविताक नवी दिशा आयली. ताची शिकवण, ताच्यो ओपारी, ताची असर्यां आनी बुदवंत जाप म्हज्या जिविताक उजवाड कसो जाली. म्हजें जिवीत नवें जालें. ताच्या संगी हर एक दीस आनी हर एक घडी एक अनुभोग म्हूण येत. तें सगळें विवरूंक गेल्यार दीस पावचे नात. तांतलें एक सांगचें तर गेनेझारेत सरोवराच्या तडीर जेजून म्हज्या दोणीर बसून लोकांक शिकोवन जातस ताणें म्हाका सांगलें, सिमांव 2 गुंड उदकांत मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची जाळां देंवया. थोड ताका हांवें म्हणलें, मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टाल्या पूण आमी कांयच धरल्लें ना. तरी तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयतां. आनी हांवें जाळ देंवयलें. जाळां उडयलींच मासलेची एक व्हड रास जाळांत संपडली आनी जाळां पिंजूंक जाली. थोड दुसऱ्या दोणींत आशिल्ल्या सांगात्यांनी आमकां कुमोक करूंक हांवें तांकां हात भाशेन आपयलें. ते आयले आनी आमी सांगाता मेळून दोनी दोणींनी मासली भरली. ती इतली आशिल्ली की दोनी दोणी बुडूंक जाल्यो.
सैबा, हांव इतलीं वर्सां मासलीं धरतां केदींकच अशें घडिल्लें ना. हें असर्यें पळोवन हांव तडीर आयिल्लोंसू जेजूच्या पांयांक पडलो आनी म्हज्या सरशिलो पयस सर सोम्या हांव एक पातकी मनीस म्हळें. तो वळू जेजू म्हाका म्हणालो, सिमांव, भिये नाका. ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलोय. कसलें असर्यें आनी विचित्र अणभव. मासले विशीं सांगतना ताबोर पर्वतार जेजूच्या रुपान तरासोय उगडास आयलो. तेंय सांगता, त्या पर्वतार तो मागणें करतना ताचे मुखामोळू ताचे वस्तूरू परजळ्ळे. हें पळोवन थंयच रावया म्हूण जालें. पूण जेजून आमकां जागयलें आनी जें कितें आमी पळयल्लें ताजो गूट सांबाळूंक सांगलें. पूण थोड्याच घडयांनी तो ताच्या मरणा विशीं उलयलो. तें म्हाका बरें जालें ना. ताणें मरचें म्हाका नाका आशिल्लें. देखून हांवें तशें जावंक नजो म्हूण प्रतिक्रिया दिली. देखून ताणें म्हाका तिदविलें आनी देवाच्या कुशेक आमी खालतीमान घालूंक जाय म्हूण शिकयलें. जर तो मरूंक नातुल्लो तर ताणें पुनर्जीवन जावंक असाध्य तें म्हाका उपरांत समजलें. हांव इल्लो आमसोरी. आमी पागी आमसोरीनांतल्यार मासली मेळना, वयवाटीना. जेजू उदकाचेर चलता तर म्हाका कित्याक जायना म्हूण हांवें दोणीतावन उदकाचेर चल्लो. हांवें धैर्य घेतलें. पूण मागीर इल्लेशें अपधैर्य जालें. पूण बुडूंक ना. हांव पागी. आमकां उदकाचें बेना. सोम्याक उलो मारलो. तो म्हज्या कुमकेक आयलो. निमाण्या जेवणार जेजून शिसांचे पांय धुले. पूण म्हजे पांय धुवंक येताना हांवें ताका सोडूंक ना. तो मेस्त्री आमच्या प्रास व्हरतो. दुसरें कांय उरिल्ल्यांचे पांय हांवें धुवंक जाय म्हूण म्हणात म्हूण भियेलो. हेरांचे पांय धुवंक म्हाका नाका आसलें. पूण तुजे पांय धुवंक म्हाका सोडिनाय जाल्यार तुका म्हज्या सांगाता वांटो ना म्हूण जेजून सांगतना म्हाका मस्त भोगलें आनी ताका म्हजे पांय धुवंक सोडलें. म्हाका इल्ली न्हीद चड. गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागतना हांव न्हिदेन पिकुल्लो. निमाणें जेवण जाल्लेंच गेत्सेमनी मोळ्यान गेलें हांव. जेजू मागणें करूंक गेलो. म्हाका पुरो जाल्लें. न्हीद आयली. सकाळीं तो न्हू काम करतना पुरो जाता न्हय. न्हीद येता. आत्मो तयार आसा पूण कुडस्कत न्हय. हांव जेजूचो मोग करतलो. जेजू पासून जीव दिवंक हांव तयार आसुल्लो. पूण उपरांत ताका 3 पुटी हांवें नेगार केलो. जेजूक धरल्या उपरांत म्हजें आत्मस्थैर्य उणें जालें. म्हाकाय धरतीत कोण ना म्हूण बें दिसलें. श्रेश्ठ याजकाच्या घरा दार राखवालीन म्हजी वळख धरली आनी तूंय ताच्या शिसा मदलो एकलो न्हय म्हणटना जीव वांसूंक हांवें पोट मारली. उपरांत दग घेतना थोड्यांक म्हजी वळख कळ्ळी आनी ते दाळाय हांवें जेजूक नेगारलें. पूण तिसऱ्यान श्रेश्ठ याजकाच्या नौकारा लागीं हांवें पोट मारली आनी जेजूक नाकारलो. पूण कोंबो साद घालतना म्हजो गुन्यांव हांव वळखालो आनी रडलो. जेजूक 3 पुटी नेगार केल्ल्या उपरांत म्हाका लज भोगली. देखून ताच्या कुर्सा मुळी रावूंक म्हाका धैर्य जालें ना. लजेन आनी भियान म्हणलें माळया सालांत दारां घालन भितर बसलो. पूण ताजी कूड पोंडांत ना म्हणून
मगदलाच्या मोरयेन खोबार दिताना हांव आनी जुवांव धैर्यान ताच्या फोंडा लागीं गेले. ताका निके पिल्लो जागो पळोवन तो पुनर्जीवन जाला म्हूण सतमानले. तो पुनर्जीवन जाल्ल्या त्या सांजेर आमी दारां धांपून भितर बसुल्ल्या. जुदेव आमकां कुर्सार मारतीत कोण ना म्हूण आमी भियेल्ल्या. तो हळू पुनर्जीवन जेजू आमच्या मोदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. ताका पळोवन आमकां संतोश जालो. उपरांत ताणें आमच्या लागीं उलोवन जशें बापान म्हाका धाडलां तशें हांव तुमकां धाडटां म्हळें. उपरांत आमचेर स्वास सोडून घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बोक्षितात तीं बोगसातालीं. जांची पातकां तुमी बोक्षिनात तीं बोगसाशी नात म्हळें. पुनर्जिवंत जेजू म्हज्या लागीं कुद्दू उलयलो. ताणें म्हज्या लागीं एक सवाल केले. सिमांव, जुवांच्या पुता, हांच्या प्रास सड तूं म्हजो मोग करताय? हांवें जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करतां. तर ताणें सांगलें, सरय म्हज्या शेळयांक. परत्यान दुसऱ्या फावटी ताणें म्हाका तेंच सवाल केलें आनी हांवें ताका तीच जाप दिली. परत्यान तिसऱ्या फावटी ताणें म्हाका तेंच सवाल करतना हें आयकून म्हाका तडवूंक जालें ना. म्हज्या दोळ्यांत दुकां आयलीं. म्हजें काळीज उमाळून आयलें. हांवें ताका जाप दिली, सोम्या, तूं सगळें जाणाय. हांव तुजो मोग करता म्हणून तूं जाणाय. तोळ जेजून म्हाका सांगलें, सरय म्हज्या बोकऱ्यांक. हांवें ताका 3 फावटी नेगार केल्लें आनी आतां 3 फावटी हांवें ताजो मोग करता म्हूण परगटलें. जेजू पुनर्जिवंत जावन 40 दीस पर्यंत तोळ आमकां दिश्टीक पडलो. शेकी ताणें आमकां एक उबार दोंगरार येवंक आदेश दिलो. आमी 11 जण ताणें सांगिल्ल्या दोंगरार गेल्या. थंय तो आमकां दिश्टीक पडलो आनी अशें म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेस्त परजांचें शीस करा. बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवीं तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमच्या सांगाता आसतालो म्हूण उगडास दवर. पुनर्जिवंत जेजू तिबेरियस दर्या वेळेर दिश्टीक पडून सरय म्हज्या बोकऱ्यांक म्हूण सांगिल्लें. पूण तें म्हाका तोळ स्पश्ट समजलें ना. जेजू सर्गार सोडून वेतानाय ताचें मिसांव मुंदोरूंक ताणें आमकां आदेश दिल्लो. पूण तें म्हाका तोळ स्पश्ट समजूंक ना. पूण पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र आत्मो आमचेर आयिल्ल्या वेळार जेजून जें कितें आमकां सांगिल्लें आमकां स्पश्ट समजलें. उज्याच्या जिब्या रुपार पवित्र आत्मो आमचेर येताना आमचें बें उणें जालें आनी बिजोड जिवीत उर्बेन भरलें. त्या दिसा धैर्यान जेजू खरोच सडवणदार म्हणून हांवें परगट केलें आनी जिणी बदलापाक उलो दिलो. म्हजी शिकवण आयकून 3000 लोकांन पवित्र स्नान घेतलें आनी पवित्र सभा दिसान दीस बलिश्ट जाली. पवित्र आत्म्या वरवीं
सगळें नवें साव आयलें. पूण तितल्यार जुदेव मुखेल्यांत हांव आमकां दगदोणी सुरू जाली. म्हाका आनी जुवांवाक धरले आनी बंदिशाळ्यांत घाले. आमचो विचार केलो आनी बेश्टयले. जेजूच्या नांवी उलोवंक नजो म्हूण ताकीद दिली. पूण आमी ती गुमान करूंक ना. आमी आमचे मिसांव मुंदरिले. जुदेव तशें हेरांक सुवार्ता परगट केली. जुदेवांक खुशी करूंक हेरोदीन म्हाका धर्न बंदेन घालो. जाकोबाक ताणें येदोळूच जिवेशी मारिल्ले. तें जुदेवांक रुसलें देखून ताणें म्हाकाय जिवेशी मारूंक आलोचन केली आनी बंदेन घालें. पूण सगळ्यांनी म्हजें पसोत मागलें. देवान तांच्या मागणें आयकलें. अजापी रितीन म्हाका देवदूतान बंदिशाळ्यांतली सुटका दिली. मागण्याची सखत म्हाका त्या दिसा समजाली. थोड्या दिसांनी हेरोद अग्रिप्पा किडे पडून मेलो आनी पवित्र सभेक थोडो सुशेग मेळ्ळो. जेरुसलेमांत एक फावटी अपोस्तलांची जमत आपयल्ली. जुदेव न्हय आसल्ल्यांक जुदेव कायदे पाळूंक वक्ताय करचे न्हय म्हणून एक अभिप्राय आसलो. तेच परी सभेन निर्णय घेतलो आनी नव्या क्रिस्तावांक जुदेव कायद्यांतावन सुटका मेळ्ळी. हें आयकून सगळ्यांक संतोश जालो आनी जुदेव न्हय आसले जायत्यांनी क्रिस्तांव भावार्थ स्विकार केलो. अशें अंतियोक शहर क्रिस्तांवाचें प्रधान शहर जालें. थंयसर हांव 34व्या वर्सा गेलो आनी हांव तांचो पयलो बिस्प जालो. चड उणें 8 वर्सां हांव अंतियोकांत सेवा केल्ल्या उपरांत रोमांतल्या क्रिस्तावांक दगदोणी सुरू जाली. तांकां कोणी मुखेली नातल्ले. सांव पावलो रोमा भायर हेर जाग्यांक सुवार्ता परगटूंक गेल्लो. तांचे हाल पळोवन हांव कुमकेक भायर सरलो. तो वळू रोमांत नीरो चक्रवर्ती आसलो. चक्रवर्तीक देव म्हणून क्रिस्तांव आराधन करिनात तें ताका बरें दिसूंक ना. देखून ताणें ताका धूप भेटोवंक तांकां आदेश दिलो. पूण क्रिस्तांवांनी तशें केलें ना. देखून तो तांचेर खुबाळ्ळो आनी तांकां तरावळ दगदोणी सुरू केली. तो वळू रोमी क्रिस्तांवांक धैर्य दिवंक म्हूण थंय हांव पावलो. दगदोणी पळोवन हांव भियेलो आनी फाटीं अंतियोकाक येवंक आशेलो. गुठान हांव रोमांतावन सुकारी मारतना वाटेर सोमी कुरीस घेवन वेचें दर्शन हांवें पळयलें. सोम्या, तूं खंय वेताय? हांवें ताका सवाल केलें. हांव रोमाक वेतां आनी परत कुर्सार मोरतां म्हूण ताणें जाप दिली. हें आयकून हांव शिरी सुकलो. म्हजी सूख वळखालो आनी फाटीं परतालो. रोमी क्रिस्तांवांक तांच्या भावार्थांत तीर रावंक हांव आदार दिलो. हांव तांचो मुखेली म्हूण चक्रवर्ती निरोक खबर मेळ्ळी. ताणें म्हाका कैद केलो आनी वातिकान बुड्यार म्हाका कुर्सायलो. कुर्सार किळावच्या पयलें शिपाया लागीं हांवें विनंती केली. सोम्याक कुर्सायल्ल्या परी न्हय, पगार म्हजी तकली धरणीक आसून कुर्साया. सोम्याक कुर्सायल्ल्या परी कुर्सावंक हांव फावो न्हय. तांणी तशेंच केलें. उपरांत क्रिस्तांवांनी येवन म्हजी कूड थंयच निकेपिली आनी आज त्या जाग्यार
एक व्हड बसिलिका आसा. वय थंयसर म्हज्या फाटल्यान आयिल्ले बिस्प तुमी पापसाहेब म्हणटात, म्हजो वावर मुंदरिता आनी भावार्थ्यांक तांच्या भावार्थांत तीर करता. आतां म्हाका आयका. संवसारी जिवितांत कश्ट आनी समस्या सुकोवंक जायना, पूण ह्या कश्टांनी देव आमची परिक्षा करता आनी आमकां नितळ करून सर्गींच्या राजाक तयार करता. देखून एकामेकाचो मोग करून पवित्र जिणी जियेया आनी भरवशान तुमची यात्रीक जिणी अर्थाभरीत करा.